हे गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतली. सो गाइज आज आसा संडे ते सो तेका लागून आमगे राहायचे येयला संजय. सो म्हाका 2 कामां आसा गाइज. सो त्याच्या कडसून कंप्लीट करून घेतले येयलोच आसा नाही तो. सो चला सध्या आमी वयता काजीनी तेकाय बीन घेवन वयतली. सो पळय हांगसर सध्या व्हिडिओ शूट करता तो संजय असा कॅमेरामॅन संजय जाल्लो. सो आम्ही सध्या चलत वयता. सजय आमकां थंय जॉईन जातलो कारण तेका आयज ऑफ आसल्या कारणान तेका आयज आफयलो आमी. आनी म्हाका मातशें म्हापसाय बीन वचूंक जाय. सो म्हाजें तें काम जातलें आनी संडे आसल्या कारणान तेका सुटी बी आसा आयज. आनी सद्या आमी वयता काजीनी मातशें काम आसा आमचें. सो आमी सद्या शॉर्टकट वाटेन वयता आनी तो आमकां अर्द्याक वचून थंय पिकअप करतलो. सो गाइस तुमकां हांव वयता आनी काजीनी डायरेक्ट थंय मेळटा. काय उरलेलो रे तू? पळयता ती म्हाज्या कडेन. फायनली आमी काजीनी पावली बी आनी मम्मी फुडें गेल्या हांव आनी संजय फाटल्यान आसा तो पळय. आनी हांगसर कॅनलाचें उदक बीन बरें एकदम थंड कशें. आनी हरशीं एक्चुली आमकां काजी आसतात बट ह्या वर्सा ना. 2 वर्सांनी आसतले. 3 वर्सांनी एकदां काजी येता आमकां. आनी सद्या आमी काजीनी आहा. हांगातल्या मरे गाडी. सो गाइज अरे हांगातलाय इरिटेट करता. आसतना न्हू इरिटेट करता भरपूर म्हाका. सो तुमकां बीन काजी आसा की ना कोणा व्हिडिओ पळयता ती म्हाका कमेंट करा. कोणाक काजी आसा कोणाक काजीनी वचूंक मजा येता. सो फ्रेंड्स हांगसर कॅनल आहा पळोवंक शकता आनी भरपूरशें उदक आहा आनी उदकूय बरें थंडगार क्लीन आसा सामकें पूण कडक वत आसा. काजी कोणतून करून येणार ही बरी झाडा. आमचा बेन अमृता तो पळयात संजय. आनी काजीनी बीन बसून कितलेशें बरें दिसता न्हू. मजा येता सामकी. वर्सान एकदां आसता काजी. आमकां तर 3 वर्सांनी एकदां आसता. आनी मम्मी त्या सायडीन गेल्या पळोवया खंय गेले. पळय संजय आरामशे बसला. संजय तसं एक फोटो मारू थंबनेलाक घालता.
केसांक म्हज्या हे लागले कितें कुत्री मस्त कितें कितें आसता ए असो यो गाडी हा थंय सो गायज आमचे फायनली काम जायत येयले आणि दनपारूय जाली आमी येयलीत एक्चुली दनपारां सकाळी सकाळी येवच्या ह्यान दनपारां येयली आणि आयज आमकां लायटूय ना फूल डे लायट ना उदक ना सो मम्मी थंय कट करता आणि या वर्सा आमी बेगीनच पावसाची तयारी करता त्या व्हिडियोन हांवें सांगला कारण मागीर मम्मी फार्मान वयतली कामाक सो तेका लागून पयलींच कामां केल्ली बरी तेका लागून कामां करता आनी बरें जालें आयज संजयूय घरा आसलो तो तितलीच आमकां हेल्प जाली कारण काजींनी बीन येवप म्हटल्यार आमची काजी खूब लांब आसात भरपूरूच लांब आसा सो आमकां भंयूय दिसता येवपाक आनी त्या सायडीन अशें कोणूच नासता कोणाची जागूय चड नासता सो आमी आमच्या हांगसर धापटेन अशें कितें म्हणटात थंय येयल्ली आसा सद्या नकळो धापटेन कितें तें बट धापटेन म्हणटात खंय हांगा थंय येयल्ली आसा आमी आनी भरपूर लांब आसा सो गाडी आसल्यारूय बरी पडटा सो आमी पयलीं अर्द्याक येयली आनी मागीर गाडयेन येयली कारण टिबल सीट येवपाकूय पॉसिबल ना न्हू सो आमचे जायत येयली ऑलमोस्ट आतां वयतली घरा पळोवया पावतले मग कोण ना मारून नाका बरे कोयता घे तिका पण कर मुगद सो गायज आमी घरा पावली आणि जेवपाचो टायम जालो लायटूय येयल्ली हा बरें जालें मोबायलूय म्हाका चार्जिंग करून गावतलो आतां आणि आता मम्मी आणि संजय न्हू जेवपाक बसल्या हांगसर तेंच्यांनी स्टार्टूय केल्याय म्हाजें कांयच अजून स्टार्ट जावंक ना आणि आयज आमगे स्पेशल हा एक करी आणि काळे खुबे सो काळे खुबे कोणाक आवडटा कमेंट करून सांगा म्हाका सो पळयात जेवतात सो गायज आयचो ब्लॉग हांगाच काबर करता आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरू नका त्या कारणान तुमकां म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येतले सो परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या अनुसार बाय 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 करा घ्या बाय 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 बाय